मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की जेन्ना आमकां भंय दिसता तेन्ना आमी फाटीं सरता आनी मुखार वचपाक आमकां शक्ती मेळना. तशेंच जेजूच्या शिश्याचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जेजूच्या मरणा उपरांत तांकां तसलोच भंय, तसलोच आकांत आयिल्लो आनी म्हणून ते भिरांतेन लिपोन रावल्ले. पूण एकदां तांकां पुनर्जिवंत जेजूची भेट जाली. जेन्ना तांकां पुनर्जिवंत जेजूचो अणभव मेळटा तेन्ना ते आपले जिवीत बदलून तांकां शक्ती मेळटा आनी ते हांगा थंय देवाचें उतर परगटूंक भायर सरतात. आनी तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत त्रास आसतात, पूण हे त्रासांतल्यान आमकां भायर सरपाक जेजू शक्ती दिता आनी आदार दिता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येता तेन्ना कितें गरजेचें की आमी खंय फोकस करता. आमी जे त्रास आसा, जे प्रॉब्लेम आसा ताचेर आमचें मन घालता की सोल्युशन हाचेर आमचें मन घालता, हें खूब गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की जेन्ना सावलू जेरुसलेमांत शिसांच्या जोम्यांत एकवटूंक सोदता तेन्ना ताच्या फाटल्या जिवितांत तो क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पिडापीत दितालो हाचो उगडास काडून ती तांकां भियेतात आनी ह्या खातीर ताका खरो सीस मानून घेवंक ती फाटीं सरतात. आमच्या जिवितांत आमी पळयता की आमी खुबशे वेळार चुकी करतात, पूण तेच चुकींत आमी रावले जाल्यार आमी फुडें सरिनात, आमी थंयच उरतात. तशेंच जेन्ना दुसरे लोक तशे चुकी करता आनी आमी तेच मनांत दवरता तेन्ना आमी तांकां वाडूंक दिनात. आनी त्या खातीर आमी पळयता की आयच्या पयल्या वाचपांत बार्नाबास सावलूक घेवंक दोन दुताशीन वयता आनी जशे तरेन सावलूचे जिवितांत बदलणी जाता, जशे तरेन ताका पुनर्जिवन जेजूचो अणभव मेळटा आनी ताची परतवणी जाता, हें तांकां सगल्यांक सांगता. आनी हाचे उपरांत आमी पळयता की अशे तरेन सावलूक दोन दुताच्या जोम्यांत येवकार मेळटा आनी तो व्हडा हुर्बेन जेजूचें उतर परगटूंक वयता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जुआंव आमकां सांगता की आमचो मोग आमी कोरण्यांतल्यान आनी स्वतांत दाखोळ करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमचो मोग कोरण्यांतल्यान दाखोळ करतात तेन्ना आमी खरे तरेन एकामेकाची सेवा करूंक मेळटा. आमी पळयता की आमच्या जिवितांत देवान आमकां जायती देणी दिलेली आसा, पूण ही देणी आमी आमच्याच खातीर वापरली जाल्यार आमी दुसऱ्यांची मदत करपाक आमकां जायना. पूण जेन्ना आमी ही देणी दुसऱ्या खातीर वापरता आमी पळयता की आमच्या जिवितांत खुशालकाय आसता, खुशालकाय मेळटा आनी आमकां बरें दिसता. तशेंच तो आमकां सांगता की क्रिस्ताचेर भावार दवरप म्हणल्यार न्हयच फकत जेजूक सोम्या सोम्या म्हूण वळल्या वयर उतरांनी बडबड करचो. आमी खरो भावार्थ म्हणल्यार जे कितें जेजून आमकां शिकयलेलें आसा तें आमी आमच्या जिवितांत प्रॅक्टीस करून एकामेकाची सेवा करची. आनी आमी पळयता की जेजूच्या जिवितांत ताणें बोगसणें, दोळ्याय आनी एकामेकाची सेवा करूंक हेंच आमकां शिकयलेलें आसा. तर आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की जेजू आमकां दाखवेळ भाशेन जावपाक आपयता. तो दाखवेळाचें उदाहरण दिवन तो आमकां ताच्या एकवटांत जिवंक आपयतात. आनी तर जेजू म्हणटा की तो खरो दाखवेल. कित्याक त्या काळार आमी पळयता की जायते असले फाल्स प्रवादी आसले
जे लोकांक दुसऱ्या वाटेर व्हरताले. आनी म्हणून जेजू सांगता की कितें गरजेचें की आमी ताच्याशी रिगून रावचें, ताच्या एकवटान रावचें आनी जें कितें ताणें आमकां शिकयलेलें आसा, जी आज्ञा ताणें दिल्ली आसा ती खरे तरेन काळजांतल्यान पाळूंक आमी ताच्या पाटलाव करूंक जाय. आनी तशेंच जेजू आमकां सांगता की आमी ताच्याशी रिगून रावल्यार जाय तें आमकां मागता तें आमकां मेळटलें. पूण आमी रिगून रावना जाल्यार आमी पळयता की आमच्या जिवितांत ती खुशालकाय, ती संतोश कितें भोगता तें उणें जातात. तशेंच जेजू आमकां आपले शिश्य जावपाक आपयतात. आनी जेजूचे शिश्य म्हटल्यार आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आपल्या कोरणेंतल्यान जेजूचो मोग, जेजूची दयाळाय दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. आनी अशे तरेन आमी पळयता की जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावतात तेन्ना जे कितें आमच्या जिवितांत त्रास येतात त्या त्रासांक फुडो करपाक आमकां शक्ती मेळटात. तर आयज ह्या वाचपांचेर आमी जसो नियाळ करता आसतना आमी जेजू कडेन हीच कृपा मागुया की आमी ताच्या एकवटान रावून जे कितें ताणें आमकां शिकयलेलें आसा तेच आमी आमच्या जिवितांत वापरूंक ताची मोहिमा करुया.